Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्धा पळयलो दिसले की सिंगल विंडो म्हणून पण विंडो तितल्योच आहात आनी एक विंडो ऍड जाली रिफॉर्म्स जाय अशें तुमकां दिसता काय कितें आनी जर जाय जाल्यार कसले रिफॉर्म्स हाडप तुमकां आवडटलें बदल हाडपाक हांवें एक ब्रीफ म्हाजे सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिला एक म्हयन्या भितर म्हाका न्यू पॉलिसी जाय आय कॅन सेफली से वन थिंग गिवन अ फ्यू मंथ्स टायम you will have top companies making a beeline for Goa as it had happened in 1990. Only नावां येवपाक सोदता गोंयान आनी बरे इंडस्ट्री नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री पयलें कितें आसतालें तूं सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांकां नाचचें पडटालें एक वरस देड वरस परमिशनाकूच घेवपाक लागतालें एप्लाय करून आज ऑन सेल्फ डेक्लरेशन दॅट इज गोइंग टू बी द न्यू पॉलिसी मियरली ऑन सेल्फ डेक्लरेशन we want to trust the industrialists, we want to trust the industry. This is going to be the trust of the new policy. तू declaration दी कितें कितें तू घालता प्रोडक्शन सुरू जावचे आदी तुवें सगळी परमिशनां व्यवस्थीत घेवपा जाय आनी तें आमी तुमकां फॅसिलिटेट करतले घेवपाक सो वेन इंडस्ट्री विदीन 2 years टायम इट वील बी रेडी विथ इट्स प्रोडक्शन रेडी विथ एम्प्लॉयमेंट रियलिस्टीक आसा आयज जेन्ना तुमी ही उलयतात की गोंयकाराक तुमी घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां कामार घेवचें म्हणून तुमची तकल्याक हे 80% किंवा 70% अशें आसा काय जाता तितले चड गोंयकार घेवचे अशें आसा हांव सांगपाक सोदतां जाता तितले दॅट शूड बी द रायट वर्ड म्हणजे वॉट एवर मॅक्सिमम गोवन्स दॅट कॅन बी एम्प्लॉयड and with sufficient training so that everybody does not have to leave Goa and go as against employment. हो एक पॉलिसी ट्रस्ट जावन आसा फाटली कितलीशीच वर्सां आमी पळयला त्या आयडीसी आनी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा भितर ना धड कॉर्डिनेशन आसता ना धड कन्सल्टेशन आसता ही गजाल तरी आतां जातली म्हाका बरें दिसलें चेअरमॅन जातकच इमिडिएटली ही कॉल्ड ऑन मी म्हाका येवन बॅट दिली आमचे बाब रेजिनाल्दान आनी ताका हांवें सांगलें बाबा अशें खूब डिफिकल्टी आसल्यो आमी कितें करया तेणें सांगलें आय एम फुली विथ यू गो अहेड फॉर्म्युलेट द न्यू पॉलिसी आनी आमी जाता तितलें आमच्या गोंयकारांक आनी बाकीच्यांकूय सोंपेपण दिया आय एम नॉट फॉर दीस ऑर दॅट तेणें म्हाका क्लियर सांगलें म्हाका बरें दिसलें SEZाचो इशू सोंपलो काय ही जमीन आमचे कडेन आसा वापरपाक मेळटा कारण इतली व्हडली जमीन पयशेय आतां दिवपाची परिस्थिती आमगेली जाली आतां कितें आमचीच जमीन आमी तांकां दिली परत घेवपाक 250 कोटी दिले परत 150 कोटी म्हणजे कितले जाले 400 कोटी 500 कोटी सुमार आमी अशेंच उदकान घातले हेंचेर कांय कारवाय जावना कांय जावना तेंचें नशीब म्हणून हांव समजता तुमी म्हणटात तुमी आनी परत पास्टा भितर वचपाना ना सद्या आमी पळयला खुबशे मिनिस्टरांक सामके पास्टाची इतली उमेद म्हाज्यान जाय जाल्यार ते भरपूर खणटात उमेदीन ना उमेदीन म्हाका तसली नेगेटीव करपाची उमेद ना आतां टॅक्सींच्या बाबतींत म्हाका दिसता तांणी तुमचेर टिका केल्या तुमी मातशी ताणून धरला हे खंय वचपाचें कारण अजून मेरेन प्रश्न काय सॉल्व जाल्लो ना सगळें टेबल टेनीस चालूच आसा तुमी आज ह्या सेकंड टर्मा भितर कारण इंडस्ट्रीज तुमचें नवीन खातें ट्रान्सपोर्ट इज टू बी सामकें कंटिन्यू जाता फ्रॉम लास्ट टर्म टू दिस टर्म ह्या टर्मा भितर तरी मोवीन बाबे जाग्यार पडटले म्हाका थोडे अशें सांगता फक्त एक 6 ते 10,000 लोक आनी ते 6,000 लोकांक आसपाना ऑब्स्ट्रक्ट करता ते म्हणटा तुमी 15 लाख पॉप्युलेशन आनी जे 30 लाख टुरिस्ट येता म्हणजे 45 लाख पीपल यू आर होल्डिंग टू रॅन्सम ओन्ली 10,000 पीपल आनी तेंची सद्दां तुमी दादागिरी आयकता म्हणटा ते हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपा जाय कशें सॉल्व जातलें आज ना फाल्यां हें जातलेंच कित्याक सेंटरानूय आमकां आदेश दिल्लो आसा एंड दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर ओपन डायरेक्टली एनीबडी कॅन फ्लाय हीज टॅक्सी हियर आज तरी आमचे गोंयकार भाव आनी टॅक्सी भाव आवाज करता की भायर महाराष्ट्रानसून टॅक्सी येता कर्नाटका आमकां चान्स मेळना फाल्यां आनी चड जातले म्हणून इट इज बेटर टू हॅव अ एग्रिगेटर फाल्यां सपोज ओला येयले दर्या एज पर सेंट्रल पॉलिसी टुमोरो वी आर फोर्स्ड बिकॉज सुनर ऑर लेटर इज गोइंग टू हॅपन यू मीन टू से दे आर गोइंग टू गेट टॅक्सीज इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड ऑर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम महाराष्ट्रा व कर्नाटकासून हाडटले आमचे गोंयकार भावच तांकां जॉईन जातले न्हू